प्रकाशवणी आवेसवर 2 एफेसांतले पवित्र सभेक संदेश. एफेसांतले पवित्र सभेच्या दुतांक अशें बरय. आपल्या हातांत 7 नखेत्रां धरून आसा आनी 7 भांगराच्या दिवल्या मदें भोंवता ताचो संदेश हो. तुवें कितें कितें काम केलां तें हांव जाणो. कितलो भार तुवें घेतलाय आनी कितले तिरायेन तूं वावुरलाय ताची म्हाका खबर आसा. कोटे मनीस तुका माननात म्हूण हांव जाणो, आनी कोण धर्मदूत न्हय आसतना आपूण धर्मदूत म्हूण सांगतात तांची परिक्षा तुवें केल्या आनी ते फटकिरे म्हूण तुका कळोन आयलां. तुका सोंसणीकाय आसा. म्हजे पासत तुवें जायतें सोंसलां आनी कालीज सोडूंक नाय. तरी आसतना तूं पयलीं म्हजो मोग करतालोय तसो आतां करिनाय. होच तुजेर आड म्हजो शीण. तूं कितलो काळा पडलाय तें चिंत. तुजें जिवीत बदल आनी पयलीं करतालोय तशें कर. तुजें जिवीत बदलिना जाशी जाल्यार हांव तुजेशीं येतलों, तुजी दिवली तिचे सुवाते वेली काडटलों. तरी ही एक बरी वस्त तुजी. निकोलायतांच्या पंगडाची मनशां करतात तांचो म्हजेच भाशेन तूं द्वेस दवरताय. जें कितें आत्मो पवित्र सभांक सांगता तें कान आसलोल्यांनी आयकुचें. जैत व्हरतल्यांक देवाच्या वैकुंठांत आसा त्या जिविताच्या रुखाचें फळ हांव खावंक दितलों. स्मिर्नेंतले पवित्र सभेक संदेश. स्मिर्नेंतले पवित्र सभेच्या दुतांक अशें बरय. जो पयलो आनी निमाणो, जो मेल्लो आनी पुनः जिवंत जाला ताचो संदेश हो. तुजे आटेविटे म्हाका तावे. तूं गरीब म्हूण हांव जाणो, पूण खरें म्हणल्यार तूं गिरेस्त. जुदेव न्हय आसतना आपूण जुदेव म्हणटात आनी तुजी निंदा करतात तांची म्हाका खबर आसा. खरें म्हणल्यार ते सैतानाचो एक पंगड. तुका सोंसूंक पडटलें ताची भिरांत दवरूं नाका. आयक, तुमची परिक्षा करूंक देंवचार तुमचे मदल्यान कांय जाणांक बंदखणींत उडयतलो. 10 दीस तुमी आटेविटे काडचे पडटले. मरूंक पडल्यार पर्यान विस्वासी राव, आनी हांव तुका जिविताचो मुकूट दितलों. जें कितें आत्मो पवित्र सभांक सांगता तें कान आसलोल्यांनी आयकुचें. जैत व्हरतल्यांक दुसऱ्या मरणाची भिरांतूच ना. पेर्गामाचे पवित्र सभेक संदेश. पेर्गामाचे पवित्र सभेच्या दुतांक अशें बरय. दोनूय वाटांनी पाजलोली तळसाद घेवन आसा ताचो संदेश हो. तूं खंय रावताय तें हांव जाणो. सैतानाचें शिवासण आसा थंय. म्हजें नांव तूं घोट धरून आसाय आनी सैतान रावता थंय. आंतिपासाक, म्हज्या विस्वासी साक्षीदाराक जिवेशीं मारलो तेन्ना पर्यान म्हजेर दवरलोलो विस्वास तुवें सोडूंक नाय. तरी आसतना तुजेर म्हाका एक शीण करचो आसा. तुमचे मदें बालामाची पाटलावदारां आसात. कुड्ड्या देवांक ओंपलोलीं दानां खावून आनी कामचार करून इस्रायेलाच्या पुतांदुवांक पातकाच्या फासाक घालूंक तो बालाकाक शिकयतालो. तेच भाशेन निकोलायताचे शिकवणेचीं कांय पाटलावदारां तुमचे मदें आसात. देखून जिवीत बदल नातर हांव रोखडो येतलों. म्हजे तोंडांतली भायर सरता ती तळसाद घेवन तांचेर आड झूज मांडटलों. जें कितें आत्मो पवित्र सभांक सांगता तें कान आसलोल्यांनी आयकुचें. जैत व्हरतल्यांक हांव लिपलोलो मारना आनी एक धवो फातर दितलों आनी ताचेर बरयल्लें एक नवें नांव. हें नांव घेतलां तांकां मात सोडून आनीक कोणाक ह्या नांवाची खबर ना. तियातीरेंतले पवित्र सभेक संदेश. तियातीरेंतले पवित्र सभेच्या दुतांक अशें बरय. हो संदेश देवाच्या पुताचो. ताचे दोळे तुजे परी झिगझिगतात. ताचे पांय निर्बेल केल्ले पितुले सारके चकचकतात.
तूं कितें करताय तें हांव जाणो. तूं म्हजो मोग करताय. तूं म्हाका विस्वाशी रावलाय. तूं हुर्बेन सेवा करताय आनी कोश्टां मोदें थीर रावलाय. हें सगळें हांव वळखतां. आदीं परस आतां तूं अदीक बरें करताय म्हूण म्हाका खबर आसा. तरी आसतना हें म्हाका तुजें मानना. ती बायल जेजेबेल आपूण प्रवादीन म्हूण सांगून म्हज्या चाकरांक पोजोडपण करूंक आनी कुड्ड्या देवांक भेटयल्लें खाण खावंक शिकयता आनी अशें तांकां फसयता. आनी तूं तिका ओगो रावताय. आपलें जिवीत बदलूंक हांवें तिका वेळ दिला, पूण आपलें पोजडें जिवीत बदलूंक तिका मोन ना. पळय, हांव तिका पिडार धाडून आपले कातीचेर उडयतलों आनी तिचे बरोबर पोजोडपण करतल्यांक बारी वळवळायतलों. आपलीं खोटीं कर्तुबां सांडून आपलें जिवीत तीं बदलिनात जाल्यार हांव अशें करतलोंच. तिच्या भुरग्यांचोय हांव जीव काडटलों आनी तेन्ना मनशांचीं मनां आनी काळजां हांव तपासून काडटां आनी जण एकल्याक आपआपल्या करण्या प्रमाणें हांव फारीक करतां म्हूण सगळ्या पवित्र सोबांक कळोन येतलें. पूण तुमी हेरांनी तियातीरेंत ती खोटी शिकवण घेवंक ना. सैतानाचे खोल गूठ म्हणटात ते तुमी शिकूंक नात. देखून तुमचेर आनीक कसलेंच वजन हांव घालचो ना. पूण हांव हें सोड तुमकां आसा तो खरो बावार्थ मातीर सांबाळात. जैत व्हरतल्यांक आनी शेवट पर्यंत म्हजी चाकरी करतल्यांक म्हज्या बापा कडसून हांवें घेतला तोच अधिकार ताका राष्ट्रांचेर दितलो. आनी मातयेच्या आयदनांचो चुरो करता तशें तो लोखंडाचे बेतकातीन ताचेर राज चलयतलो. आनी हांव ताका फांत्यावेलें नोकेत दितलों. जें कितें आत्मो पवित्र सोबांक सांगता तें कान आसलोल्यांनी आयकुचें. देवाचें उतरें. देवाचे व्हड उपकार.